मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तरणाट्या लोकांक मेळटाना तरणाटीं देखीक क्लोज जाताना चले आनी चलयो तरणाटीं युवा जनां मेळटाना तांकां एक तांचीच म्हणली एक चिंतापा खुशी मस्त खुशी जाता तरणाट्याचें चिंताप अशें आसा की तांकां एक तराची उर्बा आनी आसा तांकां मागणें करूंक आशा आसा मागणें करूंक जाय तांकां मागणें नाका म्हणून तें म्हणलें म्हाका खंय बगोना तांकां मागणें करूंक जाय तरणाट्यांक मागणें करूंक जाय पूण एक तांचें चिंताप कालें म्हूण सांगल्यार कसलें मागणें करचें काल हांवें देवा लागीं विचारचें कालें तो म्हाका जाय जाल्यार दिता गी म्हज्या काळजांत अली आशा म्हाका दिता गी म्हाका ओलोच भुरगो जायचे ओलोच तरणाटो जायचे अशेंच म्हूण हांवें चिंतलां तरी ते सैरीक म्हाका मेळटा गी थोडे चले विचारतात म्हाका हल्यांत चेडूं इतलें शिकलें ह्या टायपाचें खालतें बोळें आयकोनचें हलें चेडूं जाय देव विचारल्यार दिता गी हांव विचारता देवा म्हाका हलेलें चेडूं दी म्हणून देव दिता गी म्हणून चेडूं सांगतात म्हाका हलेल्या गांवांत काम मेळचें हल्यांत काम मेळचें म्हाका मेळटा गी म्हणून आनी थोडीं भुरगीं म्हणटात हांवें सांगलां पापा हुशार ना ताका ती पिडा कश्ट ती कळकायची पिडा आनी ती कालेंक तेचें लिवर लंग्स आनी पुरो एफेक्ट जालां म्हणटात धाकटेर हांवें सांगलां खलें ऑपरेशन आसतना सडवका नासतना देवाडे गूण जायचें म्हणून मागचें खलें मागणें मागचें म्हणून खलें मागणें मागचें ही पिडा गूण जावंक आमचें रीण फारीक जावंक फायनान्शियल स्टेटस आमचे फायनान्सस आमची आर्थीक परिस्थिती पयशे दुडू असो आसूंक रीण फारीक करूंक थांक म्हज्या धाकटूक बरें खा मेळोवंक म्हज्या खजनाक बरें खा मेळोवंक म्हज्या बायक बरें खा मेळोवंक हें पुरो इरादे हांवें दवर मागता येता आमची शेजारची हली दोशी करतात आमचेर केस गेल्या ती केस फाटीं काडूंक हांव विचारता येता सा केस फाटीं काडी येता न्ही म्हणून खलें मागणें मागचें कशें मागचें असली नाना तराचीं सवालां ती तरणाटी विचारतना कसली जाप दिताय तूं देखून सगळ्यांक हांवें एक मोगाच्यान एक 7 वर्सांत हांव जेजू कडेन मागल्या वेळार त्या दीस हांवें म्हज्या मागण्यांत हांव थोडे वटेन जेजू म्हाका एक जाप दी म्हणून जेजू तूं उलय म्हणून बायबल ओपन करचो आनी म्हजें खंय पळय सक्रामेंत दिसता थंय हांवें तें म्हजें बोट धरचें अशें दोळ जावन पडून बायबल उक्त्याक करून पळय सक्रामेंत खंय दिसता गे म्हणून आनी तें वाचचें तो संदेश म्हूण काडूनचो आनी सगळ्यांक युवा जाणांक म्हजे कोण पळय कशें मागचें कसलें विचारचें जोडे कहलें विचारून नजो आमी कहलें विचारयेत दुडू विचारून नजो म्हणटा थोडीं जेजू कडेन बरो सांबाळ बरो दुडू दी म्हूण सांगून नजो विचारनाका म्हणटा तुमी कितें म्हणटात थोडे वटेन पिडा गूण जायचें म्हूण विचारून नजो आमी आस्पत्रेर वचचें जेजू कडेन म्हाका मागचें म्हूण सांगतात जेजू कडेन मागचें गी म्हूण विचारतात शेजारा विशयांत देवा लागीं तांकां आमकां जाय जाल्यार आमच्या तांके प्रमाणे कोर्टाक गिटा वचोन तांकां आमी पळय जेसवाय अरे देवाडे मागचें खालें म्हणून थोडीं सांगतात आमी कितें करचें गी आमी कितें करचें म्हूण सांगतात सारकें जेजू कडेन मागलें मात पुरो गी आमी आमच्या मालिनींक माली काजर सैरीक पडूच्या माली आहात तांकां धरल्यार जायना गी भायर वचोंक एजंटां धरल्यार जायना गी कहलें मागणें करचें कित्याक मागचें ohल्या सवालांक कालें म्हणटाना जेजू कडेन विचारलें सो हीं सवालां म्हाका बरी म्हजी मत ज्ञान मत जोडायल्यांत ह्या सवाला वरवीं आमी चड आनी चड मागण्यांत कहलें मागणें केल्यार जायत कहलें इफेक्टीव प्रेयर परिणामकारी मागणें कसलें म्हणून हांवें तांकां कशें सांगता म्हणून हांवें विचारचें मस्तपटी हांवें विचारूंक तुज्या लागीं आयलां सोम्या ह्या तरणाट्यांक चलयांक एक म्हाका संदेश दी तांकां हांवें पाठोवच्या खातीर एक तुवें संदेश दिलो जाल्यार तो संदेश हांव तांकां दितां आनी हल्या मागणें करया म्हणटा कहलें मागणें करचें म्हूण तूं सांगताय म्हाका म्हूण विचारचें आनी तशें मागणें केल्या वेळार दैविकाचो तेर्स म्हणलो मागणें केलें आनी 3 वरांचें जेजू कडेन मागून हांवें वांजेल उक्तें केलो सक्रामेंत खंय परजळटा वांजेलार म्हणून दोळे जमताना म्हाका हांगा ओळ्यांगा परजोळसो दिसलो आनी तें जावन आसलें मातेव अध्याय 9 श्लोक 20 9:20 मॅथ्यू 9:20 अध्याय 9 20 म्हजें बोट आसलें आनी ती जावन आसा ती रक्तस्रावाची स्त्री तिका 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावा जावन येतालें 12 वर्सांत हांव रगत वचा जाल्यार रक्तांत असो जीव म्हणून बायबलाच्या त्या दळचो लोकांचें चिंताप जावन आसलें
आनी ह्या नमणे रगत वळटलें आनी तिका कलो जीव तिच्या थंय आसलो 12 वर्सां जावं रगत वचत जाल्यार कलो जीव कलें बॉळ तिच्या थंय आसात रगत आसल्यार कुडींत सकता रगतच ना जाल्यार कलें तिच्या थंय कांय बळ नासली अस्कत स्त्री जेजू लागीं येता केदो व्हरतो तिचो बावार्थ त्या स्त्रियेचो जायतीं वर्सां जावन ती सफरींग करता आणकी सफरींग जावनूच आसा सफरींग कश्ट वळवळवंता आणकी 12 वर्सां जावन वळवळ्ळ्या थंय वळवळवंता तिका कशें कळटा गी म्हजें सवाल उदेलें म्हणजे तिका कशें कळटा जेजूच्या आंग वस्तूर आपडल्यार हांव गूण जाता म्हज्या 12 वर्सां हांव रगतेचें वळो येसो म्हज्या रगतेचें रक्तस्त्राव रावता म्हजो जीव येसो रावता म्हजें अस्क जिणेंत हांव म्हाका बळादीक सक्तीवन जाता म्हज्या कुटुंबाची साकरी करूंक म्हाका जाता म्हज्या कुटुंबाचें पालन पोशण करूंक म्हाका जाता आनी ओरें बळ म्हाका मेळटा म्हूण तिका कशें कळ्ळें जेजू कापडल्यार म्हजी पिडा गूण जाता म्हूण कशें कळ्ळें आतां जेजू एक पाद्रा बाबरीत 30 आनी 3 वर्सांचे पाद्रा मस्त जाणा आहात कोडयाळान कोणें वचोन कोणाच्या पाद्राबाचो लोभ आपडल्यार म्हाका गूण जाता कोणाचो लोभ आपडल्यार म्हाका एश्टो मार्क मेळटात कोणाचो लोभ पाद्राबाचो लोभ आपडल्यार हांव दुबाय येता गल्फाक येता बगता कोणें आपडला खंयच्या पाद्राबाचो तशें जेजू एक पाद्रा बाबरीत दिसतालो जेजू स्वर्गांतल्यान आयले बरी कांय जेजू ताची महिमा पोरजोळ आनी प्रदाकाय नासलो तो सादो दिसतालो हिका कशें बगलें जेजूचें आंग वस्तूर आपडल्यार हांव गूण जाता म्हूण कशें बडलें आखा जाप एकत तिचो बावार्थ तिका सांगता हो सांपड म्हणून दुसरें कोणेंय सांगोना ताणी सांगोना मुन्याऱ्यांनी सांगोना ह्या प्रधान येता कोणें सांगोना तिका कोणेंय सांगोना वडिलांनी सांगोना तिच्या बावार्थान तिका सांगलें बावार्थ म्हळ्यार कितें कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC म्हळ्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता बावार्थ म्हळ्यार देवान दिवची थोडी समजणी ती देवान दिवची समजणी म्हाका जेजू कापड म्हणची समजणी देवान दिवची एका विशेष कृपा देव म्हज्या काळजांत धाडटा देव त्या घडये जेजू तें आसा हांगा रक्तस्रावाची स्त्री आसा जेजू वचून जेजू कापड म्हणली बसून जेजू कापड जेजू ते रावला वचता कापड ताच्या आंग वस्त्र आपड म्हणल्यार एक विशेष कृपा सगळ्यांचो बाप धाडटा म्हज्या पुता वचोन आपड जेजू कापड म्हजो दैवीक पूत तो वचता कापड म्हणून तिका विशेष कृपा देव तिच्या काळजांत धाडटा आनी देव कृपा धाडल्या क्षणा तिका खाल्या कापडचें म्हणून त्या कृपेच्या विरोधूत करचें मिसाव कोस म्हणटाना गण जाता गंट आयकता देव सांगता मिसाव कोस म्हणून कित्याक घेचें आनी लेंडी दी आमी थोडी तरणाटी जावं पुरो थोडी उठ्ठात गण जाली म्हणटा उठ्ठात आनी धांवतात पयल्या गंटेक उठ्ठात न्हेसतात आनी धांवतात तशें हर एकी आमच्या मुखल्यान एकलो गरजेवंत येता कोण गी आनी वचो ताचे कडेन त्या गरजांक पाव म्हणून आमी जेजूची विशेष कृपा येता आमी पावनासर वता कोण गे आमचे कडेन दुस्मान आसा तुका उडास आयलो ह्या घडये मागणें म्हणटा उडास आयलो आनी तूं वाटेर आसाय मागणें म्हणून आसाय मागणें जालें तक्षण तुका फोन कर ताका उलय म्हूण येता तुका फोन करीत करनासर येत ह्या स्त्रियेक सर्गींच्या बापान एक विशेष कृपा एक स्पेशल ग्रेस आमची दोतोर शिकयता कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता देव बावार्थ म्हळ्यार थोडी समजणी म्हाका देवाची समजणी देवाच्या विशेष कृपेन दिवची तसली समजणी त्या कृपेन आनी तेदवां तूं त्या बावार्थान भरताय एक व्यक्ती बावार्थान भरता त्या कृपे द्वारे कृपा आयल्या क्षण तूं कितलो बावार्थ येता जेजू तो वचोन आपडटाय तो बावार्थ तिका तशें जालें सर्गींच्या बापान एक विशेष कृपा तिका धाडली रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक धाडली वच आनी म्हज्या पुता आपड तुजें रक्तस्राव रावता म्हणून आनी तिणें तशेंच केलें गेली आनी ती जेजू कापडलें आनी ती बरी जाली देव तिचे लागीं वय तिका तिणें प्रतिक्रिया देव तिचे लागीं उलयलो तिच्या काळजांत उलयलो देव तिचे लागीं तिच्या काळजांत देव उलयलो आनी तिणें प्रतिक्रिया दिली जाप दिली जेजू कबलात दिली ती गूण जाली ती उगेत रावली जाल्यार आपडनासलें जाल्यार जाता ती गेली आनी आपडलें त्या विशेष कृपेन तिका सांगलें बस आपड म्हूण त्या कृपेच्या द्वारे तिणें आपडलें ती बरी जाली हातूं तिची ल्हानबेकपण विशेष दिसून येता ह्या वाचपांत तिचें ल्हानबेकपण 9:22-23 म्हणसर वाचन जाल्यार तातूंत तिचें ल्हानबेकपण विशेष दिसून येता विशेष म्हळ्यार हांवें जेजू लागीं जेजून म्हजे लागीं उलयचें म्हणना
जेजून म्हजें प्रॉब्लेम सांगाचें म्हणना, हांवें जेजू लागीं उलयचें म्हणना, हांवें जेजू लागीं प्रॉब्लेम सांगाचें म्हणून ना. मागीर कितें? मागीर तिणें बावार्थान बरोवन जेजूक आपणाकच जेजू मुखार गेली तिणें. बावार्थान बरोवन जेजू मुखार तिका तिणें दवरलें. तिचें अंतस्करण तिणें प्रेजेंट केलें जेजूक. बावार्थान बरोवन तिचें अंतस्करण तिणें देवाक प्रेजेंट केलें. माऊंटपणी तिकाच तिणें जेजूक आर्पिलें. पळयात तो सिनोगॉगाचो अधिकारी ताच्या पयलें सिनोगॉगाचो अधिकारी म्हळ्यार कांय व्हडलो मनीस, तो व्हडलो ऑफिसर या डायरेक्टर या मॅनेजर, सिनोगॉगाचो मॅनेजर, व्हडलो मनीस, दुडवावंत. तो जेजूक येता, म्हजें मरण पावलां, तुवें येवन हात धरून उठयलें, तें उठता, म्हाका फातयेन या म्हूण. पूण तो जेजू लागीं उलयता, जेजू लागीं येजें म्हणटा, जेजून ताच्या लागीं येजें म्हणटा. तूं म्हजे लागीं ये, तूं म्हाका आपड आनी तूं म्हाका गूण कर, तुजें एक बळा दी, कुतार फावार धाड, तुजी कृपा धाड, हांव बरी जाता. तिणें कांय म्हणूना. ती म्हणली कोण्णा कळनासले बरें हांव आपडटा, गूण जाता म्हणून. पळया तिची ल्हानवीकपण. जेजू म्हज्या कडच्यान येवंक, म्हजे कडेन उलोवंक, म्हाका आपडूंक, हांव कोण, हांव कांयच न्ही म्हणलें ल्हानवीकपण. देव तो जेजू देव तिका तो ताणें कुतार म्हळ्यार पळय, ताका आपडल्यार पळय, ताच्या आंगांत हांव एक उतली दैवीक सकत म्हज्या काळजांत भरता आनी हांव गूण जाता म्हूण. देवाची कृपा तिका मेळ्ळी. कित्याक? देव तिचें काळीज पळयता, देव तिच्या काळजा भितरलो भावार्थ पळयता, देव तिच्या काळजा भितरली ल्हानवीकपण पळयता, तिचे जिणवेचें ल्हानवीकपण पळयता, देव तिचें खालतें काळीज पळयता, तिचो थीर भावार्थ पळयता, तिची खालती जीण ही पळयता आनी ताका बेसांव दिता, आशेलें फाव करता. चिंत मोगाच्या भाव भयणी, तुमी युवजनांनो चिंता. हर एकल्यान आमी वो गूंड भावार्थ आमच्या हर एका युवजनांतय, हर एकल्यातय भावार्थ्यांतय वो गूंड भावार्थ आसलो तर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजांनी कितलें बरेंपण जातलें. जेजूक आमच्या काळीजान जेजूचें काळीज आपडलें जाल्यार, भावार्थाच्या बोटांनी जेजूक आपडलें जाल्यार आज खोली परिवर्तन, खोलो संतोश, खोलो संभ्रम आनी खोली देणी आमच्या कुटुंबांत, म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या शेजांबारा, म्हज्या फिरगजेन बरोवन वमता ती आसली देणी. हर एकल्यान आमी गूण भावार्थान जेजूक आपडलें तर आमकां कळीत आसल्यार देव आमची हर एक गरजेचें जतन घेता. ही टेक्स केअर ऑफ माय नीड्स. लॉर्ड टेक्स केअर ऑफ माय नीड्स. ही नोज माय एवरी नीड. जेजू कळीत आसा म्हज्यो हर एक गरजो, म्हाका गरज कळली आयच्या दिसा. जेजू म्हजी जतन खणयता. ही टेक्स केअर ऑफ माय नीड्स. ह्यो गरजो जेजू पळोवन खणयता. म्हण आमकां हें कळीत आसलें जाल्यार, हें कळीत आसा जाल्यार कितल्या जाणां आमकां कळिता आयची म्हजी गरज बाप देव जाणा, स्वामी जाणा, तो म्हजी जतन खणयता म्हणून आमकां कळीत आसलें जाल्यार. देखून चिंत हर एका दिसा आमच्या गरजांत सोम्याक आमी परताचे. वी हॅव टू टर्न टू जिजस इन एवरी नीड. वी नीड टू टर्न टू जिजस. आमी देवा तें गुवा, सोम्या तें गुवाचे, सोम्या तें परताचे, सोम्या तें परतोवन ताका म्हज्यो गरजो भेटयचे. म्हणून आमकां हर एकल्यांक बगुल्लें तर जाल्यार देव बाप तिका आपयता. जेजूच्या वस्त्राक आपड स्त्रिये, म्हज्या दुवे, जेजूच्या वस्त्राक, म्हज्या पुताच्या वस्त्राक आपड म्हूण जेजू तिका सांगता. जेजूक कळ्ळें ती गूण जाली म्हूण. तिणें सांगोना सोम्या हांव गूण जाली, तुका गोतून त्या बरें हांव आपडलें म्हणून. जेजू कळटा, ताच्या आंगांत हांवें पावर वचून तिका गूण केल्ली. जेजूक कळ्ळें तें, ती गूण जाल्ली. बापान तिका इंटिरियर इन्विटेशन दिलें. इंटिरियर इन्विटेशन म्हळ्यार एक आपोवणें भितर सावन, भायर आवाजान आयकना, भितर सावन तिच्या काळजा भितर सावन बापान आपयलें तिका. तर हिका गूण जावंक पयलें मॅट कोणें काडलें? पयलें मॅट कोणें? सर्गींच्या बापान काडलें. कृपा धाडली तिका इंटिरियर इन्विटेशन दिलें. इंटिरियर इन्विटेशन म्हळ्यार आंतरीक आपोवणें. भितर बायलान आयकना, ताळो आयकना, भायर आंज बडवे येनात, गब्रियल बडवो मडयेक दिसले बडल्या बरी वयता रावन वो स्त्री जेजूक म्हज्या पुताक आपड म्हूण बाप सांगना, बडवो सांगना आनी कांय सांगना. मागीर खंयच्यान आयकलो ताळो तिका? तिच्या अंतस्करण इंटिरियर, आंतरीक अंतर्मळांत हांव, तिच्या अंतर्मळांत हांव तिका एक इन्विटेशन आयलें, एक आपोवणें आयलें आनी त्या आपोवणें तिणें स्विकार केलें. आनी ती उठली आनी गेली आनी जेजूक एका रुगामळान बसून आसली ती. जेजू तेन्ना ताका दवली आनी जेजू तितलो लोक आसतना इड्यान गेली. जेजूच्या वस्त्रां बांगरली, धरणीर पडली. जेजूच्या पांयां कडेन आसल्या ताच्या लोबाक पांयांचो पांयांकोळ
तसो लोभ त्याच्या वाणाक लागतलो. थंय वचून तिणें जेजूच्या पांयांक त्या उस्तराक आपडलें. ताका पिंतुरांत हांवें पळयलें. आनी ती आपडटना तिचे कुतबडी रक्तस्त्रावा नपयस जालें. 12 वर्सांची पिडाय एका खिणान गेली. आमी अशें करी जाय मोगाच्यान. आमी अशें जायते फाटी आमकां जायतें तूं कर म्हूण बापाक फरमायता हांव. मस्त बरी पळय आमी ती स्त्री बरी करता गी या सिनेगॉगाच्या अधिकारी बरी करता गी. कशें करता मोगाच्यान. आमी देवाक फरमायता वॉट यू वॉन्ट हीम टू डू, वॉट आय वॉन्ट यू डू म्हूण देवा सांगता. तिणें म्हाका सगतो गूण जायचे आनी हे म्हाका पडू म्हजे रक्तस्रावाक गूण जायचे म्हूण कांय सांगना. ती गेली आनी आपडलें. पूण देवान तिका कुरपा धाडली. तिका कळ्ळें कशें कळीत आसलें सोम्याक आपडिचें म्हणून. कितलीं जाणां आसलीं गरजेवंताक ती रीणकारी आसलें. सोम्याक आपडल्यार म्हजें रीण फारीक जाता. कोणी म्हणी म्हाका कुमो करता आनी खोलो म्हणी वेपार जाता आनी एका म्हयन्या भितर हांव रीण फारीक करता. देव एक वाट दाखयता. हांव जेजूक आपडटा म्हूण कोणें आपडूं ना. खंयचें दाखलें ना तें. कितलीं जाणां रडटात. म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या पुतान एक निर्धार घेतला. तो करून जो जाल्लो निर्धार घेतला. म्हज्या धुवेन एक निर्धार डिसिजन काणयलां. ताणें काणूनच आसलें देखून खरगता सर्दें बडोवन अशें केलें न्ही तुवें. ओलो निर्धार काणयलो न्ही. म्हज्या पुतान ताच्या जीव मुखलो फुडारच ओलो निर्धार काणयलो न्ही. आवय बापाय रडटात. जर तांणी वचून जेजूच्या त्या लोभाक आपडलें जाल्यार भुरगीं निर्धार बदलिल्ले आहात दाखल्यात. कितले दाखले आसात. भुरग्यांनी काणयलो निर्धार नाका हांव ताच्या लागीं काजर जायना. हांव पियोन हें करिना. हांव बाराक आनी वचना. हांव ताची इश्टागां सोडटां. कितल्या जाणांनी निर्धार काणयल्यात. हांव मोबायल पयस करतां. शिकतां आनी बऱ्या मार्कान बऱ्या कामार पावतां. बरें शिकतां. इंजिनियरिंगान टॉप करतां. कितल्या जाणांनी निर्धार काणयल्यात. देखून आमी घाल करता म्हळ्यार सोम्याक फरमायता. सोम्या म्हाका अशें कर. वॉट आय वॉन्ट यू टू डू दॅट यू डू. म्हाका तुवें कितें करचें म्हण आपणें अशें कर. हांवें सांगलें म्हाका हें कर म्हाका तशें कर म्हूण देवाक आमी फरमायता आनी देवान करचें. बटल्यार पळय आतां धनी सांगता आज पोळे कर, आज पाणपाळे कर, आज तलाक मार, आज बकऱ्याचें मांस रांद, आज रांदय कर. धनी सांगता आनी बटल्यार करता. धनी फरमायता बटल्यार अशें करिचें म्हणून. जायते फावटी मोगाच्या न्हू आमी देवाक फरमायता अशें कर. तूं अशें कर म्हूण देवाक फरमायता. वयगिनी जायते फावटी देवाक आमी फरमायता अशें कर म्हाका अशें कर म्हणून. पण त्या स्त्रियेन देवा फरमोना. देवातावन स्टार्ट जालें हिका गूण जावचें. हिच्या गरजां पावचें मूळ देवातावन आयलें. देवातावन हिणें हाचें तावन न्ही म्हजें तावन देवाक न्ही देवातावन म्हाका आयलें. देखून आमच्या हर एका संगतींनी देवातावन म्हाका येयचें. देवातावन म्हाका येयचें. देवातावन सुरू जायचें. तर हांवें देवा मुखार सरपडाचें. म्हज्या काळजांत तावन म्हज्या बावडताच्या बोटान देवाक आपडिचें. हांवें आपडिचें. तो सांगता आपड म्हणून. मागणें कर म्हूण सांगता. वय साक्रामेंतान भागीदार जा म्हणटा. ताचें उतार नियाळ. वास आनी नियाळ. देवाचें उतार नियाळ म्हूण सांगता. हांव नियाळटां. म्हज्या दुस्मानां बक्षी म्हूण सांगता. हांव बक्षितां. तशेंच गरजेवंतांक पाव. कठीण गरजा तुजे कडेन एक्स्ट्रा आसा इल्लेशें तांकां काण दी. तांच्या गरजां पाव. तुज्यो गरजो हांव पळोवन खणयतां आनी तांच्या गरजां पाव म्हणटा. देखून आमी थोडे फावटी म्हाका जाय जाल्लें कर. म्हाका तशें कर. विजा दी. म्हाका फॉरेन वचोंक करपा दी. आनी म्हाका म्हजें हें रीण फारीक कर. तो सगळो जागो म्हाका दी. म्हजे केजी काड. म्हजें भलायकी ऑपरेशन आसतना गूण जायचें. म्हज्या काळजाचें ओपन हार्ट सर्जरी म्हळ्यार सर्जरी नासतना म्हजें गूण जायचें. हांव डायलिसार आसतां. किडनी म्हजी कठिना. म्हजें क्रियाटीन वचोन म्हजी किडनी गूण जायचें. डायलिसीस सोडिचें. अशें बरें विचारता. आनी तुवें हांवें सांगल्या बरी करिचें. कर हांवें सांगल्या बरी कर म्हूण देवा फरमायता. आनी गॉड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू सच रिक्वेस्ट. तली रिक्वेस्ट तली म्हजी विनवणी तले म्हज्या मागणेन देव आयकना. गॉड डज नॉट रेस्पॉन्ड. तो ताका जापूच दिवंक वचना. तल्या सातची रिक्वेस्ट तूं रिक्वेस्ट करताय विनंती करताय. तोली विनंती तशें कर इनाचें करून विनंती करताय. तोली विनंती देव जाप दिना. तल्या विनंतीक जाप दिना. डज नॉट रेस्पॉन्ड. प्रतिक्रिया दिना. बदलाक आमी ताची खुशी सोदिचे. हर एक आमच्या पिड्यांत आमच्या फायनान्शियल वस्तू कसतात. सेरिके विशयांत भुरग्यांच्या सेरिके विशयांत भुरग्यांच्या कामा विशयांत बापाची खुशी सोदिचे. तिका देवा बापान प्रेरण दिलें.
ताका तिका प्रेरण दिलें, इन्स्पिरेशन दिलें. जेजूच्या आंगोस्तराक आपडूंचें इन्स्पिरेशन देवान तिका दिलें आनी तिणें आपडलें ती गूण जाली. देवाचें इन्स्पिरेशन कितें म्हणून आमी सोदून काडचें, देवाची खुशी कितें गे म्हणून देवान पयलें उलय जाय आनी तुवें आयकोन प्रतिक्रिया दिवची. तिणें आयकलें देव म्हज्या काळजांत कितें उलयता, म्हज्या अंतर्मळांत, म्हज्या म्हज्या इंटिरियरली गॉड स्पिक्स. तिणें आयकलें. तूं आयकता गे देवान तुज्या काळजांत उलयल्लें. तुका तुवें कित्याक काम मेळोना, पुताक खालें कित्याक काम मेळोना म्हणून. तांचें थंय परिवर्तन आसतना दुबय गेल्यार कितें, तांच्या काळजांत ह्यो संवयो तांणी सोडिनासतना अमेरिका गेल्यार कितें, लंडन गेल्यार कितें, ऑस्ट्रेलिया गेल्यार कितें, न्यूझिलंड गेल्यार कितें, गल्फाक गेल्यार कितें, कांय फायदो ना म्हणून कितलीं जण हांगा रडटात. इस्रायला गेल्यांत इतलो बरो गळटा म्हणून दुसरीं सांगतात एक 5 पयशे घरा धाडिना, 5 पयशे धाडिना. गल्फांत येता काम करता 5 पयशे धाडिना. अमेरिका आसा थंय ताणें कांय करूना, दुसऱ्यांच्या घरा रावला ताचे कडेन कांय ना म्हणटा. हें कशें कित्याक म्हळ्यार हांगा बापाचो ताळो आयकोना. तूं कर म्हूण बापाक कमांड दिला, बापान जाप दिवना आनी तूं खालें कर कितें म्हण कर. देवान कितलें तांच्या काळजां उलयलो कोण ना. ताणें देवाचो ताळो आयकाचें, ताची जिणी बदलीचें, ताणें पवित्रपणान जियेचें आनी पवित्रपण घेवन गल्फाक वचाचें. हें पवित्र जिणी काणून ताणें ऑस्ट्रेलिया वचाचें, पयलीं अमेरिका कॅनडा वचाचें, लंडन वचाचें. त्या दाळा ताचें जिवन नंदन जाता, कुटुंबाचें जिवन नंदन जाता म्हूण. घरच्यांनी वडिलांनी चेडक्या जावन चेडवा जावन हाका वत्तूच दिवना. बापान उलयलो ताळो, अंतर्मळान उलयलो ताळो आयक. तुवें कितें करूं काम मेळ्ळें वच, एक बरें कुमसार सुटाळ कुमसार जा, जेजू लागीं एक जा. तुज्या काळजान तुज्या बावळताच्या बोटान जेजूक आपड, जेजूचें काळीज आपड, सक्रामेंतां आपड आनी मागीर तूं परिवर्तन जा आनी भायर वच. तुजें जिवन नंदन जाता. नातल्यार आळे जालां पळय. देवान पयलें उलयचें. आमी उलोवन आमच्यो गरजो सांगच्यो तशें कर अशें कर कामांड करिनाय. जेजूचे मुखार ते येताना आमी एक खंथार म्हणून गी आमचो मागणें सुरू करचें. हांव एका दिसा उठल्या क्षणां बेड्डार बसतां. दिसो हायसो सोम्यान केलो, संतोष उल्हास तर आमी पावया, संतोष उल्हास तर आमी पावया. दिसो हायसो सोम्यान केल्लो, हो दीस सोम्यान केल्लो, हो दीस सोम्यान केल्लो. देखून संतोष पावया म्हूण त्या संतोशान उठचें. आनी ते म्हाका मागण्याच्या थामसोर हांवें आतां 5 वरांवर उठलें जाल्यार 6:30 मीस, 6:30 मीस 7 अमूक जाता. तेदो आमचें मागणें जाता, मॉर्निंग प्रेयर जाता, ऑफिस द रिडींग जाता, मीस जाता. सगळी जाल्ल्या उपरांत मागीर हें लोक येता हांगसर म्हज्या मतींत दिसो हायसो ती मेलडी तो ते खंथाराचे ताळो भितर अंतर्मळान गुवन आसता. म्हळ्यार एक दिसा म्हणटा हांव सोय जाल्या. देखून मोगाच्यान तुमी तें म्हणाजें किर्तन 118 तुमी म्हणाजें म्हणून म्हजी विनंती. ते तितलेच शब्द सकाळीं उठून घरा बसून. आनी एक मनशां हांवें खालें म्हळ्यार जेरमाया 29:11 हांव केदाळे बेड्डार बसून म्हणटा, देवान म्हज्या पसत बरी येवजण केल्यांत, देवान म्हाका म्हज्या बऱ्याक ताणें येवजण केल्यांत, प्लॅन केलां देवान म्हज्या बऱ्याक. म्हाका नास करूं न्ही, म्हज्या हिता खातीर ताणें बरें केलां. आज देवान मस्तू म्हाका येवजण केल्यांत, मस्तू लोक म्हाका मेळटा म्हज्या बऱ्या खातीर. मस्तू लोक हांगा येतात, तांकां बरें जाता वय, म्हाकाय म्हज्या बऱ्या खातीर. म्हजें मिसांव जारी जावन म्हाका एकल्या गूण केल्ल्या क्षण सर्गांत हांव बेसांव मेळटात. ती बेसांवान संपादन चड. तुमी एर ट्रॅव्हल एका एरोप्लेनार गेल्यार तुमकां पॉयंट मेळटात खंय. एका शॉपान बिजनस केल्यार थंय पॉयंट मेळटा, तुमचे पॉयंट घालून दवरता. मागीर इतले पॉयंट जाता न्हू तुमकां वस्तू खणयत. तशें परत आतां आयलां. देखून तुजे लागीं देव उलयता, ताका आयकता गी तूं, ताका आयकता. पयलीं देव उलोवन दी. खरी एका मागण्याचो फळ मेळचो देवातान सुरू जाता. देवातान फस्ट देव, मागीर आमी. इट इज फ्रॉम दॅट सायड. येणें तावन तिशीन न्ही, तिशीन वयर तावन सकल देवा तावन म्हाका बेसवा मेळचें, देवान पयलें उलोवचें. हांवें तो कितें उलयता आयकून तशें केल्ल्या वेळार जिणी सुफळ जाता, जिणें सक्सेस जाता, जिणेंत यशस्वी जाता, म्हज्या जिणेचो फळ मेळटा म्हाका, जिणी नंदन जाता, जिणी सार्थक जाता. देवाक आयकल्ल्या वेळार तो तुका आपयता करूंक. कितें गूण करूंक ताणें तुका सांगलां. आनी देव उलयता, तूं आयकता गी म्हूण पळय. कित्याक तो तुका आपयता म्हूण पळय. कितें करूंक तुका आपयता, कितें करूंक तुका आपयता तो. आपडूंक तिका स्त्रियेक आवडलें आपडूंक.
तुका कित्या आपयता म्हणून एक घडीभर चिंतून पळय. कितें गूण करूंक आहा तुज्या लागीं? तुजो स्वार्थ गूण करूंक आहा गे, तुजो राग गूण करूंक आहा, तुजी बेजाराई, तुजी खिरी, तुजें आत्तां संतोश, आत्तां मूड चेंज, मुडी तें गूण करूंक तुका आपयता गे. आत्तां तूं मोगान आसा, आत्तां घडये रागान पेट्टाय, तशें मूड चेंज जाता, मूड स्विंग जाता, मूड स्विंग गूण करून ताणें तुका कितें करीचें? देखून देवान कितें करी जाय म्हूण तूं सांगी नाका. देवा तूं म्हाका तें कर, देवा तूं म्हाका अशें कर, देवा म्हाका हें गूण कर, देवा म्हाका हे पयशे, तूं सांग नाका. तूं पातये. ताणें सांगलें तें तूं पातये. ताणें सांगलां तूं पातये आनी तें कर. देव तुजी जिणी आनंदान करता. मोगाच्या न्हू माथेवाच्या वांज्यालांत 9 अध्याय 30 आनी 5 आनी 30 आनी 6 श्लोक. मॅथ्यू 9 chapter 9 verse 35-36. जेजू हर एका टावनांनी गेलो, हर एका शारांनी गेलो, हर एका विलेजी गेलो, हर एका हळ्यांक, हर एका शारा गेलो, हर एका हळ्ळेक गेलो म्हणून. हर एका एवरी बायबल कांय फावटी मारना सत. जेजू हर एका टावनाक गेलो, हर एका विलेजाक गेलो, हर एका शाराक गेलो, हर एका हळ्ळेक गेलो. जेजूक ताच्या आत्म्यांत झील आसलें, आत्म्यांचेर झील म्हळ्यार कालें. एक घट्ट झील म्हळ्यार एक एनर्जी, एक सखत करचें म्हणली सखत. थोडे काम करतात, कळली तांकां एनर्जी काम करूंक. थोड्यांक थोडे येतात हांगा एक जेवण आसल्यार म्हणी लोकांक करचें. हांव पळयलें इगर्जेन गेल्यार तांच्या प्रिगजीचो दीस, थोडे तांकां एनर्जी पळय काम करतात, काम म्हळ्यार करचें, जेवण बरें करचें म्हणलें 500 जाणांक. मागीर 10-12 जाणांक तांकां सांगिल्लें करतात, एका काम्याक कोण करवतात. ही 4-5 जाणां, 2 जाण धरले, 2 जाण बाल मनशां करतात, धांवतात, कली एनर्जी करचें म्हणलें. तांकां पॅशन, वडणी हांवें करचें म्हणून. काजाराच्या माटवांत तांणी पळयलां हांवें, कळलें पॅशन म्हण ना. मागीर एक ड्रायव्ह म्हणटा, एक वडणी भितर वडणी ड्रायव्ह एकम्प्लीश समथींग, एकम्प्लीश करूं वय एकम्प्लीश करचें. सम टास्क थोडीं काम हांवें करचें, एक कर्तव्य करचें म्हणली एक कठीण आशा. ह्या सगळ्याक इंग्लिशांत एक शब्द झील म्हळ्यार तितली वडणी, तितली एक एनर्जी करचें म्हणून, तितलें पॅशन ताका. एक दिल्लें कर्तव्य करचें, एक कर्तव्य करचें म्हणली कठीण आशा. जेजू कली आशा, आत्मे सलवार करचें म्हणल्यार कठीण आशा, कठीण एनर्जी त्या खातीर. ताका पुरासान म्हणलें ना, थंय गेलो, हांगा गेलो, हर एका टावनाक गेलो, हर एका हळ्ळेक गेलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. माथेवाच्या वाज्याला 9 आतां वचले आमी. देखून आत्म्याची परतवणी, आत्म्याची परतणी, आत्मे परिवर्तन जायचें, परतून कन्वर्शन जायचें म्हणून, आत्मे बदलाचें म्हणून वो वावर करूंक तो आशा येता. शहरांत शहराक वेताना ताणें व्यक्तींक भेटतना तांची काळजां ताणें पळयलीं. जेजू एका शारांत आनी एका शाराक येताना, एका हळ्ळेंत एका आनी एक हळ्ळेक येताना तो लोकांक मेळ्ळो, हर एका व्यक्तीक मेळ्ळो, हर एक ताका मेळ्ळो व्यक्तीक तो पळयता, ताच्या काळजां पळयता तो. ताणें तांची काळजां पळयलें आनी तांकां ताणें गूण करचें म्हणली आशा बसली. पूण पळय जेजूक बगलें ताच्या हर एक हळ्ळेन वसाचें, हर एका शहरान वसाचें म्हणून. केदाळा तें ताच्या की पयलें जेजूच्या जिणेन कितें जालें वता की माथेवाच्या वांजेलांत 8 अध्याय 30 आनी 4 श्लोक. मॅथ्यू 8:34 सांगता तो थंय 2 जाण समिस्त्रींत सुरखाडांत सुरखाडांत 2 जाण सैतान लागिल्ले आसले, देंवसार, कठीण देंवसार, सांखळीन बांदले, सांखळी म्हण घालतालो, लोकांक दोशी दितले. जेजू येताना जेजू तांकां देंवसार फरमायता सोडून वचा. तर खंय वसाचें आमी? आमकां त्या दुकरांचेर वचोंक फरमाय म्हणून. ते जायत म्हणटा जेजू, वच दुकरां वचा. आनी ते दर्याक उडोवन, तळ्याक उडोवन, समुद्राक उडोवन ते पाताळाक गेले. आनी लोक येता थंय, लोक येताना ताका पळयता आनी तो लोक पळयता आनी जेजूक म्हणटा सोडून वच म्हूण सांगता. आमचो गांव सोडून वच तूं म्हणून. कित्याक? तांकां जेजू कहली सकत आसा आमकां वळखूंक नाका. तांणी त्या चेरक्या विशयान सगळो संवसार सांगले, 2 जाण आसात, कासा प्रेजनाक ना, त्या देंवसार लागिल्ले म्हूण. आतां ताणें बरें जाल्लें ताका पळोवंक नाका. जेजू नाजरेताक गेलो, नाजरेत ताच्या संत गांवचें. जेजूक सोडून वच म्हळें ताच्या पयलें. वच आमच्या गांवचो, तुका सयतालो, वच आमच्या गांवचो म्हूण. ताच्या भायर कफरनांव गेलो जेजू, कफरनांव थंय रावल्लो जेजू, कफरनांव ताचो गांव. त्या लोकांनी म्हणलें तूं हांगा सोडून वच म्हूण. जाल्यार ताचे उपरांत हें 7व्या अध्याय 8व्या अध्यायाच्या पयलें. आनी मोगाच्या न्हू
9व्या अध्यायान ताचे उपरांत जेजू सांगता, जो वांजेल सांगता, जेजू हर एका हळ्ळेन वचाचें म्हणली ताची आशा दाखयता. हर एका टावनाक, हर एका शाराक, हर एका हळ्ळेक वचाचें म्हणून. मोगाच्यान एका कुटुंबाच्यांनी तुका कितें मेळ्ळें जाल्यार भायर गेलें जाल्यार तूं मागीर तूं वसूंक वचनाय, तांचें तोंड तूं पळयनाय. आनी हांव खरो क्रिस्तांव, जेजूचो फाटलावदार. जेजूक तांणी भायर गेलो गांवांत, तांणी परत ती लागली सोडून वचचें म्हणून. नाजरेतांत हांव ताका भायर गेलो, कफरनावांत हांव ताका भायर वचचें म्हूण लोकांनी भायर गेलो. येनातल्या बरी केल्यान ताका. जाल्यार जेजू आनी खंय वचना, कित्याक म्हजें सोडून हांव म्हज्यातल्या रावतां, घरांत रावतां, म्हजें काम करता म्हणून घेत रावलो गी ना. जेजूक कित्या खातीर जेजू कित्या खातीर हर एक हळ्ळे गेलो, ताका वगेच राव येता. खाल्या खातीर ताका वचचें बगलें. हर एक खाले आसा म्हूण गेलो तो. कित्या खातीर तो हर एका शाराक गेलो, हर एका हळ्ळेक तो कित्याक गेलो गे म्हणल्यार म्हजें सवाल. कित्याक गेलो तो? जेजून पळयल्ल्या लोक, ताणें भेटिल्लो लोक, ताणें भेटिल्ल्या कितल्या लोकांक तो भेटलो. Jesus met so many, Jesus encountered so many people. जायत्या लोकांक तो मेळ्ळो. जेजू मेळिल्ल्या तक्षणा ताणें पळयलें तांची काळजां भितर दोशी भोगतलीं ती काळजां भितर दोशी ट्रबल्ड हार्ट्स, पीपल वेर ट्रबल्ड म्हूण सांगल्यार भितर काळजां भितर कोलीक दोशी. आनी थोड्यांक पीपल वेर एक्सपिरियन्सींग, दे वेर फिलींग एबांडन्ड. आमी सांडिल्लीं, आमकां कोण्णी नात, कोण्णी आमकां लेखिनात, कोण्णी आमकां मोल दिनात, कोण्णी आमकां कुस्कुटाचें मोल दिनात. आमकां सांडलां, आमकां भायर गेलां, कोण्णी आमकां लेखिनात. एबांडन्ड. एक काळजा भितर दोशी, समाधान ना, हें जाता तें तसलें खोल्यो राटावळी काळजां मनान बरोवन गेल्यात. समाधान म्हणलें ना. हें जेजू पळयता तांच्या काळजान शांत ना म्हणून. दुसऱ्यांक खालें जेजू पळयता म्हूण सांगल्यार ताका बगता, हांव सांडिल्लीं, म्हाका कोण्णी नात. मोगाच्यान जर तर भुरग्यांक बगलें जाल्यार पप्पा मम्मा म्हजो मोग करात, तासो करतात, म्हजो करतात म्हणून तीं भुरगीं डिप्रेशन वचून तांच्या जिवान आस्त्या व्यस्ता जावन सत्यानाश जाता. देखून जेजूक तांणी थोड्यांनी हांगा तावन सोडून वचूं, नाजरेतावन सोडून वचूं, कफरनावांतावन सोडून वचूं आनी गदरनेतावन सोडून वचूं म्हूण जेजूक भायर घालून जेजूक विरोधपण आयलें जाल्यार जेजू म्हणटा म्हाका हर एका गांवां सर व्हडल्यांनी, सर टावनांनी वचाचें म्हूण सांगलां. आनी ताका दिसलें तें गवळीनांतल्यो शेळयो भाशेन ताका बगलें. ह्या लोकांक मार्गदर्शन दितलो, तांकां धैर्य दितलो, तांकां बुजयतलो. कोण्णी ना हांवें वचयचें, तांकां बुजयचें, तांकां आदार दिवचें, तांच्या कश्टांत हांवें पावचें, तांची पिडा हांवें गूण करचें. तांकां बापान दिल्लो संतोश, समाधान हर एक दिसा तांणी भोगचें. तांणी दिसवायसो समयान केलो संतोश उल्हास पावया, संतोश उल्हास तांणी हर एका दिसा पावचें म्हणजे देखून तो हर एका गांवां गेलो. ताका दिसलें गवळीनांतल्यो शेळयो भाशेन जण दिसलो. हें ताका दयेन बिरमोतेन बरेंशें करता. जेजू दयेन बरलो, बिरमोतेन बरलो, काकुळटीन बरलो. कित्याक लोकांच्या हातान समस्या आसले, तांकां गवळी नासले, तांकां बुजयतलो, धैर्य दितलो, तांकां कोणयेंचेक नासलो. जाय आमचें म्हणलें आमकां बघाचें आनी म्हाका विचारतले आहात, म्हाका जतन करतले आहात, म्हाका कॅर करतले, मोग करतले आहात म्हूण बघाचें. तांच्या काळजांतल्यो दोशी काडूंक जेजू देंवलो, शाराक गेलो आनी त्या देवाच्या राजांत सरवाल्ली म्हूण बगूंक तांच्या काळजांतल्यो दोशी काडन तुमी म्हाज्या कुटुंबां सरवाल्ली, देवाच्या फॅमिलीची, देवाच्या कुटुंबाची, देवाच्या राजाक सरवाल्ली. तुमकां बघाचें, तुमी देवाच्या राजान सरवाल्ली, तुमी म्हजी म्हाका सरवाल्ली बघाचें म्हूण तांकां सांगोंक जेजू गेलो. जेजून दोशींक वळख जाल्ल्यांक मेळचें, सांडिल्ल्या बरी भोगतेल्यांक आनी दोशींनी वळख जावन कश्ट भोगतेल्यांक तांकां मेळच्या खातीर जेजू गेलो. सांडिल्ल्यां बरी म्हाका सांडलां, म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हूण भोगतात, तांकां जेजू मेळोंक गेलो. हें आमी ध्यान करया. हें ध्यान करूनचें भोव सोंपें. आयच्या दिसा आमी ध्यान करचें सोंपें. कारण तीं आमकांय थोड्यो फावटी दोशी काळजा भितर दोशी नातिल्लीं कोण आहात. म्हाकाय सांडल्या बरी थोड्यो फावटी भोगता, म्हाका सांडिल्ल्या बरी भोगता. जर तर कोणाक आमकां हर एकल्यांक आमच्या भितरल्यो दोशी आसात, इंटिरियर ट्रबल्स आसात, आमकां एकसुरी म्हणून भोगता, कन्फ्यूज म्हणून भोगता, घुस्पट गोंदळ म्हणून भोगता, अनिश्चित, आज एक म्हणटा फाल्यां काम जाता गी, आज विजा मेळटा फाल्यां विजा मेळना म्हूण जाता गी, जायना गी. आज भलायकी आसा, फाल्यां एकच वटेन पांय दूख सुरू जालो, पडलें जाल्यार आड मोडलां. दाक्तेर म्हणटा पयलेंत मोडुल्लें म्हूण, पयल्या सोलोन आयल्या बरी आहा. देखून अनिश्चित वांतांगी नांगी म्हळ्यार अनिश्चित.
जाता गिनांगी जाता वसोंक जाता गिनांगी विजा मेळटा गिनांगी काजार जाता गिनांगी घर बांदूंक जाता गिनांगी घाम उरता गिनांगी कितें जाता पडना म्हण अनसर्टनिटी लॉस्ट एट टायम लॉस्ट म्हणल्यार बरी खंय हांव खंय आसा म्हणलें कळीत ना म्हज्या कडेन सारका सासात गिनांत की म्हणलें कळीत ना हांव बरी जिणी जियेता गिनांगी म्हूण करतना रिटायरमेंटा उपरांत म्हाका समाधान मेळत गिनांगी म्हूण कळीत ना लॉस्ट एट टायम म्हणटा आमी अशें बगनांतलीं कोणी आसात की मोगाच्यान जर तर आमकां बगता जाल्यार आतां सांगलें अनिश्चितता ना कन्फ्यूज ना आनी कितें जाता पडना म्हणून ना लॉस्ट टायम ना हांव सक्कडी सोमा आसा म्हणून सांतां तूं सांतच तर तुका जर तर बगता तूं एक व्हडलो सांत म्हणून ना तर तूं प्रामाणीक न्ही पटी मारताय हे सगळ्यांक बगता पूण देवा लागीं एक जाल्यार हे गूण जावंक जाता आमी देवा लागीं एक जायचे भितरल्यो दोशी काडूंक जातात भितरल्यो शेवटी प्रशांत करूंक जाता आमी देवा लागीं एक जायचे तेन्ना ताका बगता आपूण देवाच्या कुटुंबाक सरवाल्लो आपूण देवाचो पूत आपूण देवाची धूव म्हूण आमकां बगता देवा लागीं एक जाताना आनी तें बगल्या तक्षण आमकां समाधान शांती आमचें तें रास करता जर तर तूं उड्डाताय तर देवाचेर तुकाच देवाचें उतार वासाप देवाचें उतार तुका लागू कर ट्रबल्ड कशें दोशी कशें बगताय आदलें उडासाक तूं हाडटाय आदलें उडासाक हाडटाय वय तूं आदलें उडा म्हळ्यार मायन कश्टिल्लें सुणेन कश्टिल्लें सुणेन म्हणलीं उतरां मायन म्हणलीं उतरां ताणी म्हणलीं उतरां आनी म्हणलीं उतरां कामाच्या जाग्यार आदलें उडासाक हाडटाय कित्याक 20 वर्सां आदीं 30 वर्सां आदीं 10 वर्सां आदीं तुका जाल्लें तूं उडासाक हाडटाय आनी थोडे फावटी तुटुल्लो संबंद उडासाक हाडटाय तुटुल्लो संबंद तेन्ना तुका काळजा भितर दोशी कशी जाता दोशी जाता आदलो उडास काडटाय तूं मायन तशें म्हणलें सुणेन अशें म्हणलें आनी ताणें तशें म्हणलें आनी अशें म्हणलें न्हवऱ्यान अशें म्हणलें पतीन अशें म्हणलें म्हूण तें जाल्यार तुवें ताका ट्रबल्ड हार्ट जाता तुका काळजा दोशी येतात तूं दोशी बगताय मागीर कश्यो दोशी बगताय संबंद तुटलो 30 वर्सां आदीं ताणू बऱ्या मोगान आल्या तुवें ताका कुमो केली ताणें तुका कुमो केली आतां तो व्हडलो मनीस जालो भुरग्यांक व्हडलीं कामां मेळ्ळ्यांत ताच्या गर्वाक लागून तुका आपोवंक गुतना दुयेच्या कारदारा तुका आपोवना संबंद तुटलो देखून तुका काळजा भितर समाधान ना तुका काळजा भितर खोल एंड ट्रबल्ड हार्ट दोशी बगताय तूं तशें संबंद तुटुल्ल्या वेळार बैल्यो न्हवऱ्या मदें संबंद घट नासल्या वेळार अशें बगता दोशी बगतात मागीर लॅक ऑफ डिरेक्शन ताणें म्हाका सांगलें जाल्यार हांव वगडायतो ना काल एकल्यान 1.5 करोड वगडायला एका मनशान बाणावन विचारिल्ले 5 लाख आतां 1.5 करोड जाला पयशे नात कांगाल जाला घर सगळें पुरो आडव दवरून दिलां आतां काल खंयचें तोच खबरेर ना ताका 1.5 करोड मेळ्ळा तो ताचेंतल्या गम्मातेर आसा हाका विचारतना तो धमकी दिता जाल्यार तुमचे तले पाद्रा भाशेन हांव आयकलो जाल्यार हांवें दिनासलें जाल्यार हांव इतलो गळोन आनी पुरा आतां म्हाका बायल ना भुरगीं ना हांवें कितें करीचें देदेस्पर जालां म्हणून लॅक ऑफ डिरेक्शन देखून आमकां एक बऱ्या पाद्राबाची नातल्या बऱ्या व्यक्तीचे प्रामाणीक व्यक्तीची वळख जायचे ताचेर हांव थोड डिरेक्शन काडचें त्या वेळार आमच्या काळजान दोशी जायनात म्हाका सांडून घाल्ल्या बरी जायना मुखाच्यान काळजां भितर दोशी येतात केन्ना काळजा भितर दोशी येतात म्हणून सांगलें काळजे दोशींनी भरता दोशी ट्रबल्ड हार्ट जाता कित्याक म्हळ्यार व्हडलें सिरियस एक पाताक आल्या वेळार देखून कुमसारा वेळार शांत जाता देखून आमी वसाजे कुमसारा वसाजे बऱ्या तरेन सुडाळ कुमसार जायचे पाताक गंभीर आनी तशेंच कलिंग पाताक गंभीर पाताक आसल्या वेळार म्हाका अशें जाता कठीण राग आसल्या वेळार म्हाका काळजा भितर दोशी बगता हसले आसल्यार तुका हसलें काळीज आसा तर दोशीन भरिल्लें काळीज आसा तर सांतांनी थोड्यो संगती बगल्यात सांतांनी ओल्यो संगती बगल्यात सांत आगोस्तिनानी गंभीर पाताक बगुल्लें देवान ताचें काळजांतल्यान तें पाताक काडलें तो सांत जालो देखून सांतांनी बगलां आमी बगचें व्हडलें न्ही तुजें कसलें तुका तुज्या काळजांत दोशी हाडटा तुका कोण्णी म्हाका नात एकसुरपण म्हूण बगता देखून म्हाका सांडलां म्हूण बगचें कठीण जडाय असो कुरीस तर म्हाका सांडलां म्हजें कोणी गुमान करिनात म्हाका ख्यार करिनात म्हूण तुका बगता जाल्यार ताच्या व्हडलो जडाय असो कुरीस म्हज्या लायफान हांवें पळोवन एवढो व्हडलो कुरीस की जडाय असो हांवें पळयलो कठीण भितर वोवंसो कुरीस जावन आसा एक म्हाका कोण्णी ना कोण्णी ख्यार करिनात म्हाका सांडलां
बायल भुरगीं पळयनात, भाव भयणी पळयनात म्हूण तुका भोगता पळय, ताचो तो व्हडलो कुरीस चडाय सो कुरीस हांवें दुसरो पळोवना म्हज्या जिणेन. जेजू संवसाराक आयिल्लो कारण आमकां ताच्या कुटुंबाची, आमी ताका कुटुंबाची सर्वाल्ली म्हूण दाखोवन दिवच्या खातीर. ताच्या कुटुंबांत आमकां फाटीर जेजूच्या कुटुंबाची आमी सांदे आमकां सोडून घाल्ली न्ही, आमकां विचारतालो जेजूआ, जतन गणयतालो जेजूआ. आमकां ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावची एबिलिटी थांक ताणें आमकां दिवच्या खातीर सर्गात हांव तो देंवन आयलो. आमकां थांक दिल्या, म्हाका जेजून थांक ना म्हणना, थांका जेजूच्या कुटुंबाचो संदो जावन तें आमकां मेळटा. सल्वासांव जोडता वेळी अमके दाळा हांव सल्वासांव जोडला म्हणून म्हाका भोगता, त्या दाळा हांव म्हजें तें सांडुल्लो न्ही, हांव देवाच्या कुटुंबाचो, देवाच्या राजाचो सांदो म्हणून भोगता. पातकाचें बक्षाणें घेवचें, मागण्याची जिणी जियेल्यार तेन्ना देवाक आमी जाणा जाता. पातकाचें बक्षाणें आमी कुमसारान जोडीचें आनी मागण्याची जिणी आमी धरीचे. त्या दाळा हांव देवाक जाणा, आमी देवाक जाणा जाता, ताका आमी संगी मान ताचे मोगा संबंद आसा ताचे संगी आमी मागण्यान देवा लागीं एक जाल्या जाणा आमी देवा जाणा जाता. देवा जाणा जाताना ताचे संगी मोगाचो बांद आसा जाता, मोगाचो बांद बॉन्डिंग जाता, लव बॉन्डिंग. तुका ह्या दोनां पैकी खंयची दोशी भोगता, हे काळजाची दोशी गी या म्हाका सांडून घाला एबांडनमेंट, ह्या दोनां पैकी दोन समासां पैकी खंयचो समासो तुका दिसून येता. तेन्ना तूं सोम्याक तुजे थंय आसचें झील पळय. सोम्याक झील तो हर एक हळ्ळेक गेलो, हर एका घराक गेलो, हर एका कुटुंबाक गेलो, हर एक हळ्ळेक म्हणलो तुका सोडटा गे. तें झील, सोम्याचें झील पळय, ताची आशा पळय तुका मेळची, तुज्या लागीं येवची सोम्याची ताण पळय, ताची ताका जावचें तें आटे बिटे पळय तुका मेळटा म्हणसर सोम्याक जावचें. ताच्या पुरासाने विणें केल्लें काम ताणें पुरासान लेखूं ना, पुरासान लेखीनासतना ताणें केल्लें मिसांव तुका एक लिसांव, ताचें मिसांव सोम्याचें, ताचें झील तुका एक लिसांव. तो तुज्या लागीं येता म्हूण इज झील इज टू कम टू यू, तुज्या लागीं येवचें झील ताचें, तुजो गवळी जावंक ताका आशा. तुजे वयली हर एक जडाय देंवोंक ताका ती जडाय देवेजे तुजे वयली ती आशा सोम्याक. ताच्या कुटुंबाचो तूं एक जावन तूं एक सांदो जायजें म्हणली ताची आशा. तो तुज्या लागीं येता, तुजें काळीज काकुळटेन कंपॅशन भरलां ताचें काळीज, तें दयेन भरिल्लें, बिरमतेन भरलें, काकुळटेन भरिल्लें, मोगान भरिल्लें काळीज काडून येता. रित्यान काळीज काडून तो तुज्या लागीं येना, दयेन भरिल्लें काकुळटेन भरलें काळीज काडून तुज्या लागीं येता. तो तुका पळयता, मोगान तुज्या काळजाचेर दिश्ट घालता आनी तुजेर तो दिश्ट घाल्ली तो काडिना, तुजेर तो मोगान रावता. तुज्या गरजांक तो ताचेर घाल्ली दिश्ट काडिनाका. तुज्या गरजांक ताचेर दिश्ट घाल, तुज्या अस्खतकायेंत ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या पातकांत ताचेर दिश्ट घाल. तोय तुजेर दिश्ट घाल्ली काडिना, तुवें ताचेर दिश्ट घाल्ली काडिनाका. सरस्पोर देव तुजें जिवान नंदन करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.